आनी केन्ना आमी एका पर्वताक चडटाव या संवसारीतावन संवसाराच्या राटावळीतावन आमी पयस पयस जाताव. कितले आमी संवसाराच्या आबलेशीपणांतावन मेकले जाताव तेन्ना चड आनी चड आमी देवाक लागीं सरताव आनी थंय देवाक आमी भेटताव. जेजू बळकातय बोमोगाच्या भावा आनी भयणी, आयच्या प्रवाद एलियाच्या फेस्ताचो विशय जावन आसा. संदिग्ध परिस्थिती वेळार, संकश्टाच्या काळार, जिवनांत आमी ददेस्पोर जाल्ल्या वेळी आमचो मोगाळ देव आमकां भेटता, वाट दाखयता, आमकां कुरपेन निटयता आनी आमच्या जिणेक एक नवी दिशा दिता. आयच्या वाचपांनी होसो संदेश आमकां मेळटा. तुमी साधू सुंदर सिंग म्हणल्या विशयंत आयकलां जावयेत. तो एकलो पंजाबाचो एकलो साधू. तो हिंदू जावन सिख जावन तो जल्माल्लो. ताचे जणन सप्टेंबराच्या 3 तारखेर 1889 लुधियानांत जालें. तो सरदारच्या कुटुंबांत वाडत येता आसतना ताच्या आवयन ताका एका हिंदू साधूक जसीन गेलो. पूण ताचें सगळें शिकाप इविंग क्रिश्चन हायस्कूल म्हणल्यार आमच्या क्रिस्तांवांच्या एका इस्कॉलान जालें. अशें ताका क्रिस्तांवांची परिचय मेळ्ळी, बायबलाची परिचय मेळ्ळी. बायबल वाचूंक ताणें सुरू केलो आनी पाद्र्यापांक सिस्टरांक तो भेटलो आनी अशें क्रिस्तांव धर्मांतावन मस्त प्रभावीत जालो. ताची मोगाची आवय तिके पिडेस्त जाली. तो 14 वर्सांचो आसतना आनी अवचित पिडेन ती सरली. तो 14 वर्सांचो जावन आसलो त्या दाडा. बापायची चड ताका सळावळ नातिल्ली. देखून आवयस सर्वस्व जावन आसली आवय आतां हो संवसार सांडून वेता आसतना तो ददेस्पोर जालो. ताका मस्त दूख भोगलें आनी त्या उपरांत तो सक्कडांक केडूंक लागलो. सक्कड धर्मांक तो केडूंक लागलो आनी प्रत्येक जावन तो आमच्या क्रिस्तांव इस्कॉलाक वेता जाल्ल्यान ताणें एक पोटी सगळ्या भुरग्यां मुखार बायबल काण गेलो आनी एक एकच पेज बायबलाची काण ती उलपायली की म्हाका बायबलांत कितेंच विश्वास ना म्हणून सांगून पाद्र्यापांक आनी हेरांक ताणें केडूंक सुरू केलें. जाल्यार इतलें केल्यार ताका जिवनांत संतोश नातुल्लो. ददेस्पोर तो जालो आनी एक दीस तो म्हणालो म्हाका संतोश ना, समाधान ना, हांव जीवघात करतां. आनी अशें तो रेल्वेच्या पाट्यार तो गेलो पाटो आनी ताचेर तकली दवरून तो म्हणालो जर तर एकलो देव आसा जाल्यार पयलें रेल येवच्या पयलें म्हाका जिवेशी मारच्या पयलें खंयचो देव म्हाका भेटता, म्हाका दिश्टीक पडटा, त्या देवाचेर हांव पातयेतां आनी त्या देवाक म्हजें संपूर्ण जिवीत हांव दितां म्हणून ताणें निर्धार घेतलो आनी तो आपणायतल्याक म्हणालो. आनी त्या पाट्यार तकली दवरून ताणें दोळे धांपले आनी इल्लीशी न्हीद आयिल्ल्या वेळार ताका एक सोपन अशें पडलें आनी तांतूं जेजू ताका दिश्टीक पडलो. जेजू ताका दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो भियेनाका पुता, हांव तुजे सांगात आसां. ताणें दोळे उक्ते केले. जेजू नीज देव म्हणून तो पातयेलो. त्या उपरांत ताचें सगळें जिवनच कन्वर्टर जालें. ताणें आपल्या 16व्या वर्सा बाप्तिस्म घेतलो. ताच्या कुटुंबाच्यान ताका विरोध केलें जाल्यारय त्या उपरांत ताणें फाटीं पळयल्लें ना. तो सादूसो
हिंदू साधूसो एक ड्रेस घालो पूण क्रिस्तांव आनी घरांनी वचून मागून जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता ताणें परगट गेली. उरिल्ल्या लागीं 20 आनी 4 वर्सां म्हणसर तो भारताच्या कोणशा गेलो, तिबेटा गेलो, अफगाणिस्ताना गेलो आनी सगळ्यांनी वचून ताणें जेजूची सुवार्ता परगट केली. मोगाच्यानो एका संदिग्ध परिस्थितींत कशें देव एका मनशाक भेटता आनी ही भेट सबारपटी आमच्या जिवनाच्या पर्वतार जाता. आयच्या पयल्या वचपांत देव एलियाक भेटता खंय होरे पर्वतार. जेजूचें रुपांतरपण आयच्या वांजेलान जाता खंय ताबोर पर्वतार. हे पर्वत म्हळ्यार असो अर्थ कितें? पर्वत पयल्या सुवातेर आमच्या सालत्या जिवनांत आमी पळयल्यार पर्वत उबार आसता आनी केन्ना आमी एका पर्वताक चडटाव ह्या संवसारीतावन संवसाराच्या राटावळीतावन आमी पयस जाताव. आनी पर्वताक तुमी चडल्यार तो अणभव आसल्यार त्या तुदयेक उबार पर्वताच्या तुदयेक तुमी पावता आसतना थंय शांत प्रशांत वारें. सगळ्या जिणेच्या कश्टा संकश्टातावन तुमकां एकली सुटका मेळ्ळी बरी जाता. तुमी तो आनंद भोगतात. तशेंच आत्मीक जिवनांत पर्वत सोडचें म्हळ्यार क्रुसाचो सांजो हांव कार्मेल दोंगराची सण्णी म्हणलें बूक बरयला ताणें आनी हातूंत तो विवारिता की आमी देवाक भेटाय जाय जाल्यार पर्वत सोडा जाय, कार्मेल दोंगर सोडा जाय. आनी हो दोंगर सोडचें म्हळ्यार कितें? संवसारांतावन संवसाराच्या आपलेशीपणांतावन संवसाराच्या लबदणेंतावन आमी मेकळे जावचें. कितले आमी संवसाराच्या आपलेशीपणांतावन मेकळे जाता तेन्ना चड आनी चड आमी देवाक लागीं सरता आनी थंय देवाक आमी भेटता. आनी हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत एलियाच्या प्रवादीच्या त्या वाचपांत आमी पळयता. एलिया प्रवादी देवान ताका धाडिल्लें इस्रायल लोकांक पाता केल्ल्या वेळार 3.5 वर्सां तांकां दुकोळ आयिल्लो आनी तेन्ना आहाब आनी सगळे लोक आगबोग मारताले देवाक. देवान एलिया प्रवाद्याक धाडलें आनी कार्मेल दोंगरार ताणें व्हडलें अजाप करून सर्गातावन उज्याचो पावस हाडन बलिदान भस्म करून सगळ्या लोकांक दाखयलें की देव यावे जावन आसा, नीज देव, बाल न्हय. आनी सकड बाल प्रवाद्यांक लोकांक द्वेशी मारलें. त्या उपरांत पावस आयलो, शिरंदारीचो पावस आयलो, दुकोळ पयस जालो जाल्यार ही जेजेबेल राणी हिणें एलियाचेर प्रातिकार काडूंक ताणें पळयलें. तिणें सैन धाडलें म्हज्या प्रवाद्यांक, बाल प्रवाद्यांक तुवें द्वेशी मारलाय आनी त्याच प्रवाद्याची गत तुका जातली म्हणून ताका सैनाक सोडलें. आनी सैनाच्या फाटल्यान धांवता आसतना एलिया प्रवादी धांवलो आरण्यांत आनी थंय तो ददेस्पर जालो. कित्याक म्हळ्यार देवान ताका धाडिल्लें ह्या मिसावा खातीर आनी मिसाव ताणें संपूर्ण केल्लें. पूण आतां ताचो जीव येता आसतना थंय देव ताका मेळना, देव ताका राखना. आहाब येदो व्हडलो राय सर्गीन तावन ताणें पावस हाडलो, दुकोळ पयस जालो जाल्यार आहाब रायान ताची तसो जीव वाचोवंक ना. सक्कडी ताचे तावन पयस जाले. तो ददेस्पर जालो आनी एक कडेन तो म्हणलो न्हिदोन आसता, देवा म्हजो जीव तूं काड, म्हजो जीव काड. कित्याक म्हळ्यार म्हाका सक्कडांनी सांडून घाला. आनी ह्या संदिग्ध परिस्थितींत देव ताका 2 पटी बडव्या मुखांतर जेवण धाडटा. ऊठ आनी जेव. आनी चड तो पर्वत, खंयचो पर्वत? होरेब पर्वत. आनी होरे पर्वताक वो 40 दीस आनी 40 राती चलोवन पावता आसतना थंय देव ताका भेटता. देव ताका भेटता सिनाय पर्वता बरी, वाऱ्या वादळान न्हय, उज्यान न्हय, ह्या गडगड्या जगल्यान न्हय, बगार हळू थाळ्यान.
आईच्या पहिल्या वाचपान तुम्ही ऐकलें, उजो आयलो तातूं देवणातुल्लो, जड वरें आयलें तातूं देवणातलो, खडपां फुटलीं देवणातुल्लो. देव एलिया लागीं खंयच्या रुपार उलयलो? हळू ताळो, स्टील स्मॉल वॉयस. गॉड स्पोक टू एलायजा. आनी देव म्हणलो, हांगा कितें तूं कर नासाय एलिया? तो म्हणलो, आय एम झलस विथ झील फॉर द लॉर्ड गॉड ऑफ होस्ट. म्हळ्यार एलिया म्हणलो, हांव सर्वेस्परा दळभरांच्या देवा पासून तूं उर्बेन बरलां. पळय, आत्तां ताणें सांगलें म्हजो जीव काड, पूण आतां देव ताका भेटलो, नव्या कुरपेन ताका भरलें, आनी आतां तो म्हणटा, हांव नव्या कुरपेन भरलां, तुजे खातीर कितेंय करूंक देवा हांव तयार आसा. हेंच घडलें जेजूच्या जिवनांत. आयच्या वांजेलाक आमी येता आसतना जेजू कित्या रुपांतर जालो म्हणलें सवाल तुमी विचारशात जाल्यार, जेजू आमच्या बरीच मनीस, ताका ह्या संवसारांत मस्तू तिरस्कारपण मेळ्ळें. तो आपल्या नजरेताक गेलो, आपल्याच मायगांवाक, आनी तांणी तिरस्कार केलें. वो सुतेरासो पूत, वो कशें मेसिया जावचो. उपरांत शास्त्री आनी फारिसेवांनी ताका तिरस्कार केलें. आजच्या ते देंवसार आसा, बिलजेबूल आसा, वो मेसिया जावंक कशें साध्य. सगळ्यांनी ताका पयस केलो. निमाणे ताच्या शिसांनीच तुमी जुवांच्या सोवे आद्याक गेल्यार थंय जेजू एक शिकोवन दिता, तुमी म्हजे मांस केल्ल्या करीत, म्हजे रागात पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. हें उतार आयकोण ताचेच शीस म्हणटात, ह्या मनशानाचें मांस आनी रागात आमकां पिवंक दिवचें कशें म्हणून सांगून चलतात. खाली थोडे आपोस्तल मात ताचे लागीं उरतात. ते दळा जेजू की एक संदिग्ध परिस्थिती, सगळ्यांनी तिरस्कारपण, हांव सारक्या वाटेन सांगी, म्हजे मिसांव सारकें मिसावंगी म्हणलो दुबाव जाता. देखून तो ते शिसांक खाण घेवन तो थाबोर पर्वतार, या आतां म्हणटात ते हरमण पर्वतार म्हणून तो त्या पर्वताक चडटा. आनी थंय त्या कुपांत देव असो थाळो ताका आयकता. हो म्हजो मोगासो पूत, हाचें तुमी आयका. म्हज्या पुता, जे देव म्हणटा ताका, तूं सारक्या वाटेन आसाय. सगळ्या संवसार तुका सांडून घाल्यारी हांव तुका सांडून घालचो ना. तूं सारक्या वाटेन आसाय, मुखार तूं वच, हांव तुजे सांगात आसा. आनी ती वाट जावन आसली कशी? प्रवादी एलिया आनी मोइजे ताका दिश्टीक पडटात थंय. कित्याक म्हळ्यार मोइजे जावन आसा नियमशास्त्र, एलिया जावन आसा प्रवादी. ह्या प्रवादी आनी नियमशास्त्रा प्रकार जेजूचे मिसांव जावन आसा म्हणून ते ताका सांगतात. आनी अशें देव ताका दैर्य दिता, बोळ दिता, घटाय दिता. सगळ्यांनी सांडून घाल्यारी ह्या संदिग्ध परिस्थितींत, ह्या तिरस्कारपणांत तो जेजू थंय तावन सकयल येता आनी ताचे मिसांव दोडत्या उर्बेन तो आराम करता. आनी निमाणे तो कालवार दोंगर सोडून थंय आपलासो प्राण दिता आनी ताचे मिसांव तो संपूर्ण करता. मोगाच्या भाव आनी भयणी, आयच्या हातूंत वाचपांत आमकां मेळचो संदेश कितें? पयलो संदेश जावन आसा की संवसारांत आमकां जायते पटी तिरस्कारपण मेळटा. संदिग्ध परिस्थिती येतात, जावं पुरो पिडाशिडा, जावं पुरो सडेपटी बँक्रप्सी, आमचे सगळे आमचे विकूण येता. थोडे पटी हाळे आवतात जे बरी पावस ना, बेळे सगळे नास जावन येता. असल्यो संगती आमकां मुस्तुपटी आमच्या जिवनांत येतात. आमी दैर्य सांडचें न्हय. प्रवादी एलियाक आनी जेजूक देव भेटलो, तांकां ताणें दैर्य बोळ घटाय दिली. तशें आमच्या जिवनांतय देवा थंय आमी पातयेल्यार देव आमच्या जिवनांत प्रवेश येता. दुसरें, अशें प्रवेश जायचे जाल्यार आमी कितें करी जाय? देवा थंय आमचो विश्वास दवरी जाय. प्रवादी एलियान जेजून देवा थंय आपलो विश्वास दवरलो. देखूनच ते दोंगर सोडले, देवाक भेटोवंक वयर गेले. ते जावं दी होरे पर्वत, जावं दी थाबोर पर्वताक ते चडले. संवसारांत ते मेकळे जाले. देवाचेर आपलो विश्वास तांणी दवरलो आनी देव तांकां भेटलो. आनी अशें आमच्या जिवनांत देव आमकां भेटता. तर ह्या नोवेनाच्या मिसाक आमी हजर जाल्ल्या वाजता
आमच्या कसल्याय संदिग्ध परिस्थितींत पिडे शिडेंत कशेंय कश्ट आडवार आमचेर येता आसतना दैट सांडचें नाका. बगार आमच्या जिवनाचो पर्वत आमी सोडया, देवाचेर विश्वास दवरया आनी त्या पर्वताच्या तुदयेर तोच देव आमकां भेटतलो आनी आमकां जाय जाल्ली कृपा आनी बेसावां दितलो. आमेन.